हे दोग जाणांची नांवां घालपा फाटल्यान कोणाचो कितें सुप्त हेतू बी आसपाक शकता. सिटींग आमदारांची जेन्ना नांवां घालतात लोकसभे खातीर तीय बी सुप्त हेतू आसता. राजकारण म्हटल्यार उपरांत तेतून सुप्त हेतू हे आसात. आता सुप्त हेतू म्हटल्यार म्हणजे तूं इंट्रस्टिंग की दिगंबर कामतान पयलीं सांगलेलें की आपूण इच्छूक ना म्हणून दिल्ली वचपाक, तरी पूण तेचें नांव दिल्लीक गेलां. आतां ज्या मनशाक स्वताच इच्छा जर ना तेचें नांव तेन्ना तूं घालून दिल्लीक धाडटा हाचो अर्थ कितें हो पयलीं सोदचो पडटलो. दुसरी गजाल, सद्याच्या परिस्थितीन रमेश तवडकराची सद्याची स्ट्रॅटर्जी चल्ल्या ताचो गोविंद गावडेचो वाद आनी फुडलें एसटी रिजर्वेशना उपरांतचें राजकारण हें जर सगळें पळयत जाल्यार हेच्या फुडें रमेश तवडकर हो एक स्थानीक पातळीचेर स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जावंक शकता. सो हेंच स्ट्रॉंगनेस जर वयर दिल्लीक धाडीत जाल्यार दिल्लीकूय भाजपा स्ट्रॉंग जातली. म्हणूनय एक सुप्त हेतू कोणाचो तरी आसूं शकता. हें सुप्त हेतू शिवाय राजकारण सध्या कांयच चलना. आतां सुप्त म्हणजे कशें जालां सुप्त की वदळ जशें पांडुरंगान सांगलें की कॅडर हो आतां जो विशय उरला तो फक्त उरला लिडरशिपीक. बाकी तुका कॅडर बिडर थंय कांय चलना. सगळें फेडर. हांव सकाळीं विचार करतालो सगळ्यांची पयलीं चित्रां पयलीं हे सगळे जी नवीन पात्रां जी बीजेपीन घेतल्या पळय आनी हांवें मातसो हांव गतस्मृतीन गेलो. आयज चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की उमेदवारय कोणाक मेळटली जेची विनेबिलिटी आसा तेकाच मेळटली. कॅडराची विनेबिलिटी सध्या कांय ना बीजेपी कडेन. ऑन दॅट पॉयंट उत्तरेची गजाल जॉयला विचारिल्ली तुका विचारपाची उरली पांढरे. उत्तरेक कितें आहा ही जी विनेबिलिटी केडर हें कितें उत्तरेचे प्रश्न सेटल्ड म्हण तूं काय उत्तरेक कितें तरी आसा? न्ही, बीजेपीन एक दोन गट आसात. एक गट असो आसा की जो आपल्या पार्टीच्या ध्येय धोरणा प्रमाण चलता. दुसरो गट असो आसा जी आपली सगळी शक्तीपणाक लावन आपणाक जे जाय ते करून घेवपाचो प्रयत्न करता. सो म्हाका दिसता की जो आनीक दोन तीन नांवां जी आसात सोपटे म्हण किंवा म्हाका दिसता हालींच एका लिडरान नरेश चव्हाण हें सोडल्या MJP सोडून. अशी दोन तीन नांवां जी आसात तेंची नांवां पुश करपी बीजेपीन लोक आसात. आनी श्रीपाद भाऊकच तिकीट मेळची अशें सांगपी बीजेपीन एक गट आसा. सो हे दोन गट आसा. सो हेतुलो प्रबळ गट खंयचो जो श्रीपाद भाऊच्या फाटल्यान आसा तो गट प्रबळ आसा म्हणून तांकां दिसता की श्रीपाद भाऊकच तिकीट मेळटली म्हणून. पूण हांवें वदळ म्हटल्यार अशें परत सांगता की ती भारतीय जनता पार्टीचे सांगणो तांकां जर दिसता जशें किशोर राणा सांगलें आतां तेंचे कॅडर बिडर काय उरना कारण अशोक चव्हाणाक बी तेंच्यांनी घेतला त्याच्या वेळार तेंचे हें जाला सगळे ते आदर्श जाल्ले आसात. सो म्हाका दिसता की किशोरा कडेन हांव पूर्ण एग्री आसा. आदर्श मातशें इन्वर्टेड ते कॅडर बिडर समज तेंचे पळोवपाचें अशें ठरयलें जाल्यार ते कोणाकूय तिकीट दिवं शकता.